वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टाइम झाला असा 1:30. आता हा ब्लॉग स्टार्ट करता. सकाळी सामके बिझी उरले आणि इश्वीक आईज न्हाळून ताका बेगीन न्हाळयली हांव. म्हणजे तेन्ना तर 9 उठलो आईज. अरावंड 10:30 अशें न्हाळयलें पण न्हिदोंक ना तो. जागो हा म्हणजे झुलान ताका घातला. म्हणजे बस म्हणटा सुरूच आनी किरकिर करता. जस्ट ताका फीड केलें आनी ताका झुलान घातला. सो आयज आसा जन्माष्टमी आनी तुमकां सगळ्यांक जन्माष्टमीची खूब खूब शुभेच्छा. सकाळची पुजा जाल्ली आसा. आयज शिव बेगिना गेलो कामाक. सो म्हटलें पुजा हांवेनूच केलें. सो आतां फक्त म्हाका जन्माष्टमीन बी कृष्णाची पुजा करूंक जाय. तर तें करपाचें उरलां. सगळें रेडी करून दवरला. हांव हांगा बसला. हाय सगळ्यांक. सो आई आसा म्हणचे बरें पडटा ना जायना करपा सगळें. सो आई हांव करता. हांव रावलेलें. आई सांगलेलें म्हाका मातशें पयलीं खीर करून दी कित्याक म्हाका देवाक नैवेद्य दाखोवंक जाय न्ही. फक्त आयज खीरूच आमी नैवेद्य दाखयता. सो म्हटलें आई म्हाका खीर करून दी मागीर बाकीचें काम तूं स्लो कर. आनी शिव येवपाचो आहा खंय जेवपा. हांवें म्हटलें आई भिरांत कर तूं. शिताक दवरला भाजी उरला करपाचें. जस्ट पळयता हांव न्हिदला का कितें पळयता. शिव आयलो न्हिदलो. सो तो न्हिदला आपणाक आणि शिव आयलो. अजून जेवण रेडी जावंक ना. पावस न्ही आई सकाळच्यान कालच्यान. तू खबर ना आता पावस म्हणून तू बायक घेवन वयता. ओके सकाळचे कालच्यान पावस आनी थंड आनी कपडे थंय धुवून दवरला कशें दवरला. कितें हाडला न्यू हेल्मेट विश कर. हॅपी जन्माष्टमी. हॅपी जन्माष्टमी. हां चल म्हण रे. हॅपी जन्माष्टमी. हां सो पळयात हांगा कपडे तशें दवरला. सुकोवपाक टायम ना. बाबू न्हिदला हांगा. पळयात तेवटेन न्ही कितें जालां खबर आहा सगळें फूल जाला. आनी आई हांगा भेंड्याची भाजी करता. आनी काल शिवना थंय भेंडे घेवन आयिल्लो. हें पळयात हें आतां मेळटा न्ही. आनी म्हाज्या डॅडीचें हें ऑल टायम फेवरेट. 100 रुपया स खंय. आनी सामकी जाणटी पावसान बसून विकतले घरा. कोण जाणटी ते बाप ते जाणटी बीन घेवन बसता. तांकां गिरायक दिवंक जाय. बांबोली चर्च आं तेवटेन. आं आनी हे बी हाडलेले आं कुकुंबरय हाडलेले फ्रेश कुकुंबर. सो म्हणटा तेजी भाजी करया. मागीर डॅडीचें ऑल टायम फेवरेट. आमगे न्ही रोस करतात आनी 2 भशेन भाजी करता. एक सोय घालून सोय वांटना आनी एक विदावट सोय. सो आयज न्ही विदावट सोय घालून करतले. आनी मुगाचो रोस केला. मुगाचो न्ही सॉरी मसूर रोस. शिताक दवरला मसूर रोस केला. हें पळयात बटाट घालून आयज मसूर रोस केला. आनी आईक म्हटलें म्हाका पयलीं खीर दी रेडी करून. सो हांगासर न्ही शेवयाची खीर केला. हें पळयात. सो इशू न्हिदला. ताका म्हटलें ताका मातशें पळय म्हटलें. उठलो जाल्यार ताका हालय. ओके तुका कितें बेगीन वचूंक जाय. टायम आसा न्ही. बरें जालें टायमार पावल तूं. कित्याक मातशें व्हिडिओ काडपाक नाल्यार स्टँड धरून करपाकच पुरवत नाका आतां. आनी हांगासर हांवें सगळें रेडी केल्लें आसा. आनी हांगासर न्ही डेकोरेशन बीन न्ही रातचें शिवणातर म्हाका करून दिलें. हांवें सांगलें म्हाका अशें अशें. हांवें सांगलें शिवणातर म्हाका अशें जाय. सगळें काडून वयर आसलेलें तें सगळें वयल्यान काडून टायमूच ना. तुमकां सांगू हेजे आतां प्रोजेक्ट आहा फाल्यां दिवंक जाय. आनी फाल्यां आसा व्हॅल्यू एज्युकेशन पेपर. सो रातचें आमी काल सगळें केलें स्टडीज. फक्त आतां ओरल घेवंक जाय आनी आतां प्रोजेक्ट करूंक जाय. सो कितें सांगू तुमकां टायमूच ना खरें. तर पूण इश्वीक न्ही चड किरकिर करना. जस्ट उठता फीड करता मातसो खेळटा न्हिदता इतलें बरें आहा. की दाखयता तुमकां हांगासर कशें रेडी करून दवरता. सो हांगासर पळयात अशें हांवें हांगा कपडो घातला आनी तोरण कशें केलां. ओके आनी हांगासर हें पळयात सगळें हांवें रेडी करून दवरला. फक्त पुजा करपाचें उरला. रंगोळी बीन घालून जालें. हांगा मुर्ती आसा पळय. आनी हांगासर तुमकां दाखयता जशें हांव करता पळय तें तुमकां हांव शेअर करता. कुकुंबर न्ही दवरतात आमी जन्माष्टमीक. आनी हांगा 5 तरांचे फ्रुट्स घेतला. फुलां बीन आनी बेलपत्र बीन बेकार म्हणल्यार बेलपत्र. आनी हांगासर न्ही हें पळयात आयज नैवेद्य दाखयतलें हांव. ड्रायफ्रुट्स हें शेवया खीर केला. दहीक न्ही गोपाळाक खूब आवडटा. आनी फोव आनी गोड घालून कालयला. हें बी आयज मेन जन्माष्टमीक. आनी हें आसा पंचामृत. जेन्नाय वर्सां वर्स न्ही जन्माष्टमीक हांव पणजी वचून फुलां बिलां बेलपत्र बी सगळें घेवन येता. पण काल न्ही शिव आतां इव्हेंट आसलेले वचोंक मेळूना. सो थँक गॉड ब्लिंकिटान म्हाका बेलपत्र मेळ्ळें. सो बेलपत्र मेळटला काय ना डावट आसलेलो. म्हाका मेळ्ळें. आनी थोडेशे फुलां बीन न्ही हांवें ब्लिंकीट आसतना ऑर्डर केलें. कितें करतलें तो काय फ्री ना. तें काय काम आसा न्ही. सो ताका बेश्टे कित्याक त्रास. सो ताका लागून ओके सगळें जाल्लें आसा. आतां हांव स्टार्ट करता पुजा.
आई आसा बरें पडल्या न्ही खरें नाजाल्यार जावपा नासलें वाडे इश्यू जाता आतां न्ही ताका लागून मातशें लास्ट इयर मम्मी नासलेली मम्मी हांगा आसलेली कुमटा लास्ट इयर अशें हांवें केलें तेन्ना रिती आसलें न्ही व्हडलेंशें कांय ना सो आतां म्हटलें जायना एका म्हटलें मातशें कपडे सुकय म्हटलें हांगा घाल वेस्टर्न कपडे खूब यो रे हो पळय असली कामां दी हांगा दवर हांगा 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 हय हांगाच दवर सो आपूण करता हांव पालो म्हळ्यार करूं म्हटलें ना तो रडटा मागीर आनी हांगासर तूं पळोवंक शकता कितें राव पळय घालू गे हांगासर तुमी पळोवंक शकता न्ही जागोच ना हांगासर पळयात ते स्पिकर दवरला आं आनी हांगासर न्ही टेबल आसा सगळें सामान भरलेलें आहा म्हटलें रितिकाक हांगाच घाल सारकी घाल रे आं सारकी घाल सो हो न्हिदर उठलो एका मातशें देवा पांय पडलो या आय म्हण हां हो उठलो यो यशवीक चल यो यो लट्टू गोपाला पांय पडया यो खंय गेलो खंय पळयता किचनान जेवया आं थोडें करून दवरला आईन खीर केला मसूर रोस केला मागीर भेंड्याची भाजी केला आनी कांय ना इतलेंच शीत केला आनी कांय ना तितलेले मसूर रोसा वांगडा पुरी बीन करया म्हणून आतां पुरी आनी खंय नाका रे बाबा आतां इतलें खालें तें व्हडलें म्हणपाचें न्हू चल या पांय पडया चल पोटी केलेलें ताणें आनी तोच न्हिदला तेजे सगळें सुकले रे पोटी आतां घासून क्लीन केला चल आं पांय पडया आमी आं फर्स्ट कृष्ण जन्माष्टमी तुका मेळटा सॉरी शिव ओके या बसता अब्बा हात लाय शामी कर शामी शामी आय तितले त्याला त्रास देऊ ना असं निघलं तो झाले जन्माष्टमी झाले हय बोले तू काय खाऊंक मेळना फोव केला दही चल घे एका उकरून घे तीट वाटता यो रे यो रे मागीर म्हणजे किती यो रे इशिक तुका ना किती रे पी आणि हात धुव तकला ना कॅफे हनी घातला नाही घेश ना तू पी आणि हात धुवून घे आणि की आणि नाही पुरो पुरो कपडे सगळे तू हे पळया फोव आणि सोय आणि गोड घालून माझे ऑल टाइम फेवरेट घे रे जाय इतले खा तू हां आणि भायर पळयात काळोख जाला पावस पडटा एक दोन तीन दीस जाले मागीर थंड जाला सारकें कंटिन्यूअस पावस आहा सो हांगासर चालू आहा टेस्टिंग केन्ना घालप ते फाल्यां केन्ना संडे खंय ते जन्माष्टमीचे प्रोग्राम आसा हरे कृष्णाचे इस्कन सो ते टेस्टिंग चालू आहा जस्ट जेयले हांव जेवूं ना शिव जेयलो तो रितीक पळय थंय ताका म्हटलें बेगिनाची 3 जावपा येयली ताका ट्युशन आहा आनी हेका जागरण पळय इश्वीक न्हीद ना रे आं न्हीद ना ताका आयज आं न्हीद बेगीन आमकां जेवंक जाय सो हांव आनी आई उरला जेवपाक सो म्हटलें जावून जेवून दोगांना बसून जेवपा जायना एकट्यान ताका घेवन बसूंक जाय त्या सोबत सकयल घातलें न्ही 2 मिनटां उगी रावता मागीर पे स्टार्ट सो आई घेवन बसता मागीर हांव जेयता पयलीं म्हाजें जेवण जालें की आई जेयता जे रे पुसन जेव रे 3 चड के वारला सकाळच्यान काय आई सकाळी मातशें हेवी ब्रेकफास्ट केले 3 जाले हांगासर रोज पोळे केलेले फोव तेणे फूल खावं ना सोडले न्ही फोव ते जाय ते जेव हयच करता जेवपा नाका मागीर ट्युशनासून येतलो मागीर किचनान सोदता कितें खावपा आसा काय म्हणून अशें करता जेवपाच्या टायमार बोळ भरून जेयना जेव बेगिना तो जेयली की हांव जेयता हें आसा म्हाजें ताट शीत मसूर रोस पापड भेंड्याची भाजी आनी पिकलचे थोडेशे रोस घातला हांवें कांय ना ओके हें आसा आजचे थाली आमचें ओके जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो जालें जेवून आनी आतां खाता हांव खीर आयज भाजी बरें आहलें न्हू मम्मी जेवून आतां बसला जेवपाक भेंड्याची भाजी एकदम बेस्ट सामकें टेंडर आसलेलें आनी म्हाका अशी लायक भाजी
आणि मी आई ते सोय वाटून करता म्हाका ते आवडना ते पप्पाक लायक आसलेले नेका आतां जुलान घातला हांवें सुका करूंक जाय आनी सोलकडी करूंक जाय बरें जाता हय कडी बी करता मम्मी म्हणजे रोस बरें जाता ओके आतां जेन्ना आमी वयतली न्ही कुमटा थंय आनी भरपूर मेळटा निरफणस बी हाडटलें आयतना चवथी वयतले तेन्ना ओके सो एका हो गेला ट्युशना 3:15 जाली ट्युशना गेला ओके कितें खाता मागीर म्हाका तेजो प्रोजेक्ट आहा ऋतुकाचो तो म्हाका आतां करूंक जाय तो आयलो तेन्ना ओके मेळटा तुमकां मागीर चला The next day. काल न्ही व्लॉग हांवें कंटिन्यू करूना सो आतां हांव कंटिन्यू करता सो म्हटलें आयज जे बाबूचे न्ही फोटोशूट करया 3 month आनी जन्माष्टमी न्ही सो ताका लागून आयज करया म्हटलें आनी आमच्या कॉलनीन न्ही आयज फंक्शन आसा जन्माष्टमीचे दहीहंडी बी सगळें आहा आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आहा शिवणाचें नांव दिलां बाबूचे फॅन्सी ड्रेसाक वो हांगासर नखरे करता आनी भायर सारकें काळोख जाला आनी तो रावल्या बरो आहा सो नांव दिलां हांवें पण म्हाजे प्लॅन नाशिल्ले ताका व्हरपाचें भायर कित्याक भायर न्ही काळोख जाला सारकें ताका लागून सो आमी घरानूच करतले फोटोशूट हांवें हांगासर रेडी केल्लेलें आहा दनपारां तो न्हिदलेलो आनी रेडी केलें ताका जस्ट ताका शिव न्ही रेडी करता सो हांवें न्ही हांगासर बारीकशें सेटअप केला चड व्हडलेशें कांय ना सिंपल अशें केलां दाखयता तुमकां सो शिव हांगा बांदता ताका स्टार्ट रे किरी किरी आनी दाखयता तुमकां सेटअप केला हे पळयात अशें केलां हांगासर 3 आयज ह्याच दिन हांवें घातला 3 ते बी विसरलेले हांव बेगिना घातले जस्ट सिंपल ओके आनी हे हांवें एमेझॉनार ऑर्डर केल्लेले पंख मोर पंख हे पळयात हे अशें आसा येस रेडी हा आमचो कृष्णा कृष्णा रेडी आलो चल कृष्णा यो ताका बिन न्हिदय तर रडच्या पयलीं आतां रडप ना इश्वी घे हे तर घे हातीन घाल दर्शनात सो बेगिना म्हटलें कर फोटो काड येस हा रडप ना फॅन लाव 1 नंबर फॅन पयतलो राव असो यो उगी रावलो मातसो काड बेगिना आयज लॅडर ना आयज खुर्चीन काम करया कित्याक आमी आयज मातशें सेटअप डिफरंट केला पप्पा बाय तुका पळयत तर ऋत्वीक तेवटें वचून राव हाय चानू हाय चानू इश्वीक पप्पाक पळय पापू असो हाय तो कोणा पळयता हाय चानू हाय चानू हाय शिव म्हणटा इशूकाचे स्मायलिंग फेस जाय कर तो उगी रावला ते व्हडल्या मोबाचे आनी स्मायलिंग फेस कर तू असो यो रे किती फोटो काडला म्हणजे हॅप्पी आसा हय आवय दोळे पुसता न्ही दिसता इस्वीक डार्लिंग आयज आमी वाट पळयता केन्ना उठटा संग उठ्ठालो तो आयज 6:30 उठला तो घ्या आता परत न्हिदील दिसता का जाले खोकली कसली खोकली सगळ्यांक खोकली येयला हांगासर उठ रे इस्वीक ऋतिकाक केल्ले आमी केन्ना खबर आहा म्हाका दिसता LKG UKG आसतना बरो रावल्लो बासरी घेवन न्हू रे भायर रावलेलो असो रावलेलो आतां व्हडलो जालो तो आतां आपल्याक काय करनाका म्हणटा थँक्यू आ इश्वी मातसो राप काड सो टिकली बी लावपाक तो येत नालो म्हणजे ताका फीड करतना लायताले तो हातीन अशें हें करतालो म्हणजे हांवें सिंपल अशें व्हायट कलर अशें रावंड काडले म्हाजे अशें प्लॅन आसलेले रावंड आनी रेड कलर डॉट दिवपाचे दियात ना पुरो शिना जालें तेजे जालें चला जालें पॅकअप आतांच जालो क्रँकी आनी एकाक घेवन सकयल वचपाचें आतां दहीहंडी आसतलें न्ही म्हाका पळोवंक जाय आसलेलें हा अशेंच घेवन या उगी रावतलो भायर गेल्यार उगी रावतलो दिसता म्हाका जस्ट दाखयता तुमकां दहीहंडी आहा पळयता हो बाबा कृष्णा आवय रडलो
सॉरी हा बाबा पावले आम्ही घरा आणि खूप जण आता का उकलून घेताले आणि पार्टिसिपेंट झालो नाही तो आईस सो आम्ही लेट पावली किंवा ऑलरेडी झालेले आहे त्यांच्यानी गिफ्ट दिला इशुका म्हणजे इशुकान खावप ना दिले तुकान खावप हे पळय किंडर जॉयचे बॉक्स दिला आणि एक हे दिला सो यंगस्ट इशू असलेलो पार्टिसिपंट यंगस्ट ओके सो चला इशुकाचे एक्झाम असा सो इंग्लिश लँग्वेज पेपर हा तो अजून येवकूच ना थंय हा आणि श्वेता म्हटलें बाबूक दवर आणि घेऊन यो म्हणटा ताका ओके तो चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय मंजुनाथ बाय तृप्ती हां चला बाय तृप्ती बाय म्हण सगळ्यांक बाय तृप्ती खंय बाय बाय चला